जेन्ना आमचे कुडीक मेळ लागता तेन्ना आमचे कुडीचेर आमी उदक घालून हो मेळ साफ करता. तशेंच आमच्या घरांत आमचे कपडे वा आमचें घर वा आमचे सरभोंवतणी मेळ्ळे आसा जाल्यार रोखडेच ते आमी साफ करता. नितळसाण आमच्या दोळ्याक सासाय दिता. नितळसाण पळोवन आमचे दोळे धादोसतात. मोगाच्या भयणी भावांनो, भायली नितळसाण गरजेची, तेच परी आमकां क्रिस्तांवांक आमची भितरली आमची आत्मीक नितळसाणूय आमकां भोव म्हत्वाची. आनी चिंतना मनान धरून आयच्या 5व्या नोवेनाचो विशय भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे देखीन नवसरणी हाडुया, जिवीत दिवया. एका भुरग्याची तुमकां खबर सांगता. हो मनीस 5 जून 1971 ह्या वर्सा USA गांवांत जल्मलो. भुरगेपणान ताका बरो सांगात मेळोंक ना. जायते वायट इश्ट ताका मेळटात. जायत्यो वायट संवयो आपणाच्या जिवितांत तो आपणायता. वायट भुरगो जाता, किरमी कोत्ता आनी एक दीस पुलिसाक तो सांपडटा आनी पुलीस ताका धरून बोणकोणीन घालतात. आनी सगळ्या मनशांनी ताका आपली दारां बंद केल्या उपरांत देव ताका आपलें दार उगडटा. जेन्ना देवाचें पवित्र पुस्तक ताच्या हातांत पडटा, वाचता, नियाळटा, आपल्या जिवितांत रडटा, आपलें जिवीत तो बदलता. आज हो मनीस आपले नवसरणी वरवीं आख्ख्या संवसाराक बरी देवाच्या उतराची परगटणी करता. दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक वावुरता. जायत्या तरणाट्यांक तो जिवीत दिवंक वावुरता. हो मनीस आज हॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्रीन जायतो पोरजोळटा. नांव ताचें मार्क वॉलबर्ग. ट्रान्सफॉर्मर्स आनी दुसरी हॉलिवूड फामाद पिक्चरां मुवीज ताणें काडल्यात आनी आपल्या जिणे वरवीं दुसऱ्यांक तो जिवीत दिवंक वावुरता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आज जेजू म्हाका आनी तुका आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आनी हे नवसरणे वरवीं दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक आपयता. आयच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप, दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप, तें आमी जाणां. जेन्ना दानियल प्रवादी आयलो, इस्रायलाचो लोक आपल्या गांवघरांत नाशिल्लो. कित्याक तांचे काळीज तांच्यांनी घोट केल्लें, मान तांच्यांनी निश्ठूर केली आनी हाका लागून जिविता बदलेक तांकां मरण मेवलोलें. बाबिलोनियेच्या देशांत ती गुलामपण भोगताली. आपलेच भितर जायती रडटाली. आयच्या वाचपान आमी आयकल्या बाल्ताजार राजाची खबर. हो राजा जावन आसा नाबुकदनाझर राजाचो चेडो. आनी आपल्या बापायन ज्यो वस्तू इस्रायलाच्या पवित्र मंदिरांतल्यो ज्यो पवित्र वस्तू हाडलेल्यो, त्यो वस्तू घेवन मौजा मारता. आपल्या जिविताची नवसरणी करूंक तो चुकता आनी हाका लागून जिविताचे बदले ताका मरण फावो जाता. आयच्या शुभ वर्तमानानूय जेजू आमकां असोच संदेश दिता. जेन्ना आमी आमच्या जिविताची नवसरणी करता आनी दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक वावुरता, मारूक जी वाट आसा ती सोंपेपणां आमकां मेळची नात. जायते कोश्ट, जायते दुमाळे, जायती पिडा आमकां भोगची पडटली. पूण जेजू आमकां एक आस्वासन दिता. आपूण तुमचे बरोबर आसा म्हूण तो सांगता. इफ गॉड इज विथ अस, हू कॅन बी अगेन्स्ट अस. जेजू आमचे बरोबर आसा म्हूण सोत मानुया. आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करुया आनी दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक आमी वावुरया. भाग्योन इनास दे लॉयलान आपल्या जिवितान नवसरणी केली. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक नवसरणी करूंक हो नवसरणीचो उलो ताणें ताका मारलो. आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेरान हो नवसरणीचो उलो बेऱ्या कानार घेवंक ना. आपली गिरेस्तकाय तो सोडटा. आपलें जें मन आसलें, आपलें सोपण आसलें, तो सोडटा. नवसरणी आपल्या जिविताची करता आनी आमी जाणां ताका लागून जायत्या लाखांनी लोकांक जिवीत मेळटा. आमकां गोंयकारांकूय ताणें जिवीत दिलां. ताकाच लागून आमकां जेजूची खबर मेळ्ळ्या. मोगाच्या भयणी भावांनो, भाग्योन फ्रांसीस शावेराची देखीन नवसरणी आमी हाडटली जाल्यार आनी दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक पावतली जाल्यार फकत दोनूच वस्तू आमच्या जिवितांत आमी करूंक फावो. पयले सुवातेर देवाच्या उतराक मान दिवया. हें उतर आमच्या दिसा दिसपोटी जिवितांत आमी वाचुया.
कोणेकलो महान मनीस अशें म्हणटालो, बायबल इज नॉट अ केक फॉर अ स्पेशल ओकेजन, इट इज अ ब्रेड फॉर आर डेली लायफ. सदांच तें आमी आमच्या जिवितान वाचुया, नियाळुया आनी आमच्या जिवितान तें वेव्हारान घालुया. जेन्ना एक झाड आकारा भायर वेता, ह्या झाडाक बेंदूल लागता तेन्ना आमी कोयतो घेता आनी हें झाड बेंडटा आनी पोत्तून तें आकारान हाडटा. पवित्र पुस्तकाच्या आदारान आमच्याय जिवितान जे मेळेपण आसा, ज्यो वायट वस्तू आसात त्यो आमी भायर काडुया, आमचें जिवीत बेणुया, देवाक मानता तसलें आमी करुया. नवसोल्लोलें जिवीत आमी करुया. आनी दुसऱ्या वद्दान नवसोल्लोलें जिवीत घेवन दुसऱ्यांक आमी जिवीत दिवया. म्हज्या भयणी भावांनो, एक नदी जेन्ना अमकेच दिशेन व्हांवता तेन्ना वेता थंय ती जिवीत दिता. जायती होर्यावळ ही नदी भोंवतणी जाता आनी हाका लागून जायतो जीव ही नदये भोंवतणी उत्पन्न जाता. आमी ही नदये भाशेन वेता थंयसर जेजूक परगटूंक, दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक वावरुया. आज थोड्याच वेळान हो जेजू ह्या आल्तारार उंड्या आनी सोऱ्या रुपान हाजीर जातलो. हो उंडो आनी सोरो आपल्या मासा रोगतान तो बदलता तेन्ना मागुया ताचे पासून, ताचे कडेन आमचें जिवीत आमी बदलूंक, नवसोल्लोलें जिवीत आमी करूंक आनी ह्या जिविता वरवीं आमी दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक त्याच जेजूची कृपा आमकां जण एकल्याक आमी मागून घेवया.